नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आणि दीप्तिका कोडकर आवाज कयचो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। बांबोळे ओली क्रुसा कडेन गाडी भिरांकूळ अपघात ड्रायव्हराक आगपाक मरण जाल्यार दोग जाण गंभीर जखमी। पिगरी फार्माच्या पोवणे वेळार घाणयारे उदकाक लागून पिगरी फार्माच्या धनी आनी थळाव्यामदीं जालो वाद। संबंधीत धनयाचेर करची खर कारवाय थळाव्यांची मागणी। भाजपचे खासदार अनुराग ठाकुरान घेतली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची भेट। पर्यटनांनी आयटी क्षेत्रात गोंयचे प्रगती खातीर भेटयली परबी। कॉक्रोच जनता पार्टीक मतां पडपाक शकतात मात काँग्रेसीक कशीच मतां पडची ना, फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायची टिका। गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालपा खातीर डेअरी सोंपोवची राष्ट्रीय दूध विकास मंडळा कडेन दिवचल दूध उत्पादकांची मागणी। आणि सरकारान गोवा हेरिटेज धोरणावरवीं दायज संवर्धनाचे दिकेन आपणायल्या व्यापक पद्धत। इतिहासीक किल्ल्यांचे नूतनीकरण तशेंच चांदर सारकिल्या दायज गांवांची करतात उदरगत, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आता खबरो विस्तारान। पणजेच्यान मडगांवचे दिकेन वचपी कारीक बांबोळेच्या होली क्रुसा कडेन भिरांकूळ स्वय अपघात जालो। वेगान आशिल्ल्या कारीन पयली डिवायडराक नेटान धपको दिलो, उपरांत कार सर्व्हिस रोडाचेर उमटली। ह्या अपघातात कार ड्रायव्हराक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार हेर दोग जाण गंभीर जखमी जाल्यात। जखमींक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। सावड्डेंतल्या पिगरी फार्माच्या पोवणे वेळार थळाव्या आनी फार्माच्या धनयामदीं व्हडलो उतरांचो वाद जालो। ह्या फार्मांतल्या घाणयारे उदकाची प्रक्रिया करिनासतना उक्ताडार सोडिल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयलो। ह्या घाणयारे उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, देखून संबंधितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। उपरांत तपासणीचो अहवाल तयार केल्या उपरांत गरजेची फुडली कारवाय करतले अशें आश्वासन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिलां। आयज आमची गांवांत पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले। आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांच्या मेन सपोर्ट मेळ्ळो म्हणटो आमदारालो। जेन्ना पुलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपाक आसा कितें जाता काय म्हणून। पूण जेन्ना आमदार खुद्द हांगसर इन्स्पेक्शन आयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें
आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तें हो इश्यूज आसा तो आपूण सीएमा फुड्यान वयतलो, सीएमा फुड्यान वचोन हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो. जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुलले. म्हळ्यार अशी वीट शी येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली. कित्याक कारण डुकराचो वेस्टच आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा. आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां. आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते. पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक. म्हळ्यार अशें जगावे की मरावे असो हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दीसभर वास येता. घाणी जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टोज आसा डायरेक्ट व्हाळाक सोडले कडेन आसा. तेका आनी कांय हेच ना. नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा उरले सगळे नांवां लागून आसा. पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा. आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच आतां चवथ येवपा आसा म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे काय ते आतां अशें दवरपाचे काय की त्यात सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगासर सोडले आसा. खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा. हे ट्रिटेड वॉटर काय किती वॉटर ते गोवा हेडे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता. हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें. आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा. अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाडा आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले. प्रयत्न चालू आहा की ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची. त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्ले आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कश्टीकार एक आसात आनी ही पिगरी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात. आमदारान आमकां सांगलां डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगलां डिपार्टमेंटाचे कशे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा, तुमचें कितें काम आसा ते करा म्हणून सांगलां. आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगलां. आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले. ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते आनी आमकां ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान फुडें मुखार हे करतले, सॉर्ट आउट करतले. भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा केली. या वेळार ठाकूर आणि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयांत दुसरे स्थान मेळयल्ल्या खातीर राज्य सरकाराक परबी भेटयली. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्याचे सांगीत राज्याच्या उदरगतीची तोखणाय केली. भेटी वेळार गोंयच्या उदरगतीविशीं लेगीत चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. कॉक्रोच जनता पार्टीक मतां पडपाक शकतात, मात काँग्रेसीक कशीच मतां पडची नाशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आणि आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. आमी एका बऱ्या कॉक्रोचाच्या सोदात आसात. खंयच्याय भाड्याच्या बैलाक आमी उमेदवार मानचे नात. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार उबे करतले आणि तांकां वेचून हाडपा खातीर जिवाचेर रान करतले अशें विजयान सांगले. आयकात. आमची टार्गेट आसा ती बीजेपी हारोवपाची टार्गेट आसा. अशें वेळाचेर फुडली फावटी आतां ह्या इलेक्शनान युती उरतली काय काँग्रेस युतीचेर हांव सांगपाचें कशें युतीच न्ही. हांवें तांकां इतलें बदो ऑफर केल्लें की हांव म्हजो पक्ष मर्ज करता. पूण आतां ती परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की हे 2 वर्स जाले हांव उलयतां. 2 वर्सां ताजेर कांयच रिजल्ट येवंक आतां पसून आमी उलयता म्हणटात पूण उलयना. सो आमी तें आतां उलोवप सुरवात करतले. युती जालीच ना समजा जाल्यार तुमी 40 मतदारसंघां लढयतले काय?
तुका दिसना म्हाका फोर्स आहा म्हणून 40 मतदारसंघांत जर आनी कोणूय वचूंक शकता जाल्यार हांवूय बी 40 मतदारसंघांत वचपाक शकता. म्हाका ट्रॅक्शनूय आसा आनी म्हाका लोक वळखता. हांव म्हणना की यश मेळटलें कित्याक तें फायनली देवाच्यान म्हाका पळोवया. पूण फोर्स आहा, स्वाभिमान आहा, गोंयकारपण आहा आनी गोंयची जनता आसा. आता तुम्ही सॅक्रिफायस म्हणलं पळय वेळ जाल्यार काणकोणचे सॅक्रिफायस लगेच करना अशें बोलतार हात घालून कांकणां बायलांच्या हातान घालून तसलें जायना. दाखय कोण तो कॅन्डिडेट. भाड्याचे बैल घेवन ते कॅन्डिडेट आमी एक्सेप्ट करचे ना. तुमी लास्ट टायम आमकां उडयताले त्या मनशाक तुमी उद्यार दवरतले आनी मागीर तुमी युती म्हणटले आनी हांवें आयकुपाची ती कित्याक बरें दिसपा खातीर. अशें पळय कोणाच्या कानान घालून जावचें ना. गेले इलेक्शनाक दिगंबर कामत कितेंय जालें जाल्यार सिनियर मनीस आशिल्लो, ताका लिडरशीप आशिल्ली आनी ताई सेकंड रंग म्हणून आमी ओगी रावले. लिडर तो आशिल्लो. आतां हे जे भुरगे आहा आनी हांचे भायर सरता थंय आहा हे हांचे चिंतप खूब फुडें पाविल्लें आहा आनी ते जाय ते भशेन ताका दिसता गोंयची जनता म्हणल्यार पिशी जनता. काँग्रेस म्हणल्यार मतां पडटलीं आनी कोण अशें ना. तें कॉक्रोच म्हणल्यार मतां पडूंक शकता पूण काँग्रेस म्हण न्ही. अशेंय आसा परिस्थिती आज. सो कॉक्रोचांक चड व्हॅल्यू आहा आनी आमी कॉक्रोचांक उकडपणान सपोर्ट करपी पार्टी. कामधेनू येवजणेत सरकारान केल्ली सुदारणा आनी दूध दर वाडीक लागून दुधाचें उत्पादन वाडटलें असो विश्वास दिवचलच्या उत्पादकांनी उक्तावन सरकाराक धन्यवाद दिला. गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालतले जाल्यार कांय काळापुरतो तिचो कारभार राष्ट्रीय दूध विकास मंडळा कडेन सोंपोवचो अशेंय दूध संस्थाच्या प्रतिनिधींनी मागलां. हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे गोंयचे सरकार यांचे आभार व्यक्त करता. कित्याक लागून जाल्यार तेंच्यांनी आयज आमची कामधेनू स्कीम सुदारीत करून तातूंत ज्यो गायी आमकां दिताले तितून जी रेट आसताली ती 70 वयल्यान 90 केल्ली आसा आनी 10 गायी घेताले त्यो 20 केल्या. मागीर तातूंतूय सबसिडी इन्क्रीज केल्या. 90 पयल्या 10 गायीक 90% आनी दुसऱ्या 10 गायीक 75%. तातूंत तेंच्यांनी ही स्कीम न्यू फार्मरांक केल्याच तशीच आमचे पारंपारीक फार्मर आसा तांकांय ती एलिजिबल केल्ली आसा. तातूंत तेंच्यांनी आमकां आयज जे आमचे इन्सेंटीव म्हणजे दुधाचेर आमकां दर फरक दिताले तोय आयज पयलीं आदीं कशें येताले 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी असो येतालो तो आयज तेंच्यांनी मंथली आमच्या एकाउंटार घालता. तेका लागून आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे प्लस आमचे गोवा डेअरी प्लस आमचे एनिमल हजबंड्री यांचे सगळ्यांचे आमी आभार मानता. कित्याक हो एक फार्मरांक बरो फायदो जाता. तेज्या भायर आयज सांगपाचें म्हटल्यार आमची गोवा डेअरी ती सामकी लॉसान गेल्ली आसा. तेका लागून जे माननीय मुख्यमंत्र्यान स्टेप घेवन आयज जी डेअरी वाडोवंक शकना दर वाड दुधाची आमची खरेदी रेट ती आयज मुख्यमंत्र्यान आपल्या निधींतल्यान 6 रुपया गायच्या दुधाचेर आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुधाचेर आमकां वाड करून दिल्ली आसा. तेका लागून आमी खरेंच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभारी आसा. प्लस तेंच्यांनी आयज डेअरी खातीर खुबश्यो म्हणजे बऱ्यो अश्यो वाटेक लायिल्ल्यो आसा. तेज्या भायर आयज आमची डेअरी पयली जाल्यार लॉसान वयता तें पळोवन आयज आमच्या फार्मरांनी सुद्दां सजेस्ट केल्लें की डेअरी काडून NDDBक दिवपाची म्हणून. तेणें करून डेअरीची एक कमीत कमी 5 वर्सां समजा NDDB कडेन दिली जाल्यार डेअरीची कितें तरी सुदारणा जातली. तेका लागून मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे विनंती आसा की तेंच्यांनी समजा तेज्या खातीर NDDB दिवच्या खातीर समजा कितें कायद्याच्यो बाजू दुरुस्ती करपाक जाय जाल्यार त्यो अधिवेशनान बीन घालून ते फुडले स्टेप करचे अशें आमकां दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद करपाक सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत तेंचे धन्यवाद करपाक जेणे करून आमकां आयज तेंच्यांनी दूध खरेदीचेर 6 रुपया गायीच्या आनी 10 रुपया म्हशीच्या हेज्या प्रमाणे दरवाड दिलेली आसा. आनी तेका लागून हो धंदो जो लॉसान गेल्लो आनी शेतकरी सगळे फाटल्या 2-3 वर्सां त्रासान आसले तांकां आयज खंय तरी फायदो जातलो आनी धंद्यान इंट्रस्ट वाडोवन धंदो वाडोवपाचो प्रयत्न जातलो आनी हेका लागून नवीन सुद्दां शेतकरी फार्मर तयार जातले.
येवपाक इंट्रस्ट दाखयतले. जे आमकां सपोर्ट प्रायज मेळटालो पळय तो आतां दर म्हयन्याच्या म्हयन्या आमकां मेळटा. तेतून करून फार्मरांची खुबशी गरज जाता. चडशे फार्मर तेजेर डिपेंडेंट आसात म्हणून हांव एनिमल हजबंड्री आनी गोवा डेअरीचे आभार मानता. गोंय सरकारान गोवा हेरिटेज धोरणा वरवीं दायज संवर्धनाचे दिकेन व्यापक पद्दत आपणायल्या. हाचे वरवीं दस्तावेजीकरण, GIS आधारीत हेरिटेज मॅपिंग, डिजिटल इन्व्हेंटरीज आनी शास्त्रीय संवर्धनाक बळकटी दिवप सुरू आसा. शापोरा, खोर्जुवे, सांखळे सारकिल्ले इतिहासीक किल्ल्यांचे नूतनीकरण तशेंच चांदर सारकिल्ल्या दायज गांवांची उदरगत करतात. गोंयची सांस्कृतीक वळख तिगोवपी देवळां दायज प्रकल्पाक चालना दिता. पारंपारीक कारागिरांक आदार दिवप, उदरनिर्वाह तयार करप हे हाचे फाटले ध्येय आसा अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. Under leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization. This is precisely the philosophy that Goa believes in it. Goa as a living laboratory for the sustainable architecture. Through the Goan heritage policy, we are strengthening the documentation, the GIS-based heritage mapping, digital inventories, and scientific conservations. We are restoring the historic fort such as Shapora, Khorjuve, Sakli, and Kolwae, while simultaneously developing the heritage villages like Sandor and promoting the temple heritage projects that celebrates the Goa's unique cultural identity. It is about the strengthening the local identity, supporting the traditional craftsmen, creating the livelihood, and ensuring the future generation inherits the living heritage rather than forgotten the monuments. Drone documentation, GIS mapping, and climate simulations. All these technologies now allow us to preserve the heritage and more accurately than ever before. If we can harness the new technologies wisely, the future generations will now learn about their history only through the books, but also through the digitally preserved heritage that brings the past to life. Let our building reflects our climate. Let them respect the local material. Let them conserve energy. Let them harvest rainwater. Let them maximum daylight. Let them inherit solar energy. Let them remain rooted in Goa while embossing the global standard. Our aspiration is simple. We want the Goa becomes the India's living laboratory for the sustainable architecture. A place where the heritage conservation, climate resilience, technology and public infrastructures grow together. A place where traditional wisdom guides the future innovations. A place where the tradition guides and welcomes and not only to admire the Goa's beauty, but also to learn the Goa's experience. Let us ensure that future generation inherit not only the strong infrastructure, but also the stronger identity. Let us build not only the smarter cities, but also the more meaningful communities. Let us prove that the heritage and development are not the competitors, they are the partners in nation building. संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणात आणीक एक महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणातली दुबावित लुइजा मारिया फर्नांडीस ही कुडचडकर हांका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिले उपरांत न्यायालयात हजर केली. न्यायालयान फुडल्या तपासा खातीर तिका 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. शुक्राराक हो मडगांव हांगच्यान संजील कुडचडकर हाका 3 जाणांनी अटक केल्लो. ताका फोर्सफुली एक गाडयेन घालून गेल्लो आनी ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी ताका सुरक्षीत सोडून हाडलो कारवारच्यान. आनी ह्या प्रकरणा भितर ताजी बायल पुलीस म्हणच्या भशेन ती एक्स बायल तिका काल पयर अटक केल्ली. ताजे नंतर ताजे पयलीं 2 जाणांक अटक केल्ली. आनी ही बायल जी आसा तिणें कंप्लेन केली. जेन्ना अटक जाली तेन्ना कंप्लेन केली की आपल्याक बरें दिसना आनी ताजे नंतर तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली. सो आयज तिका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिल्लो आसा आनी तिका पुलिसांनी JMFC मुखार प्रोड्यूस केली आनी JMFCन तिका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. हें सगळें प्रकरण जर पळयलें जाल्यार प्रॉपर्टींतल्या वादांतल्यान जालां सद्या पर्यंत
कळटा पूण पुलीस अजून हाजेर प्रकाश घालपाक जाय पुलिसांक म्हणजे पुलीस कांयच सांगपाक सोदनात की एक्झॅक्ट हें प्रकरण जालें कित्याक लागून संजिलाच्या बायलेन त्या 2 जाणांच्या मदतीन कित्याक पळोवन गेलो कित्याक ताका कारवारच्यान मुखार खंय व्हरताली हाजेर कांयच उजवाड घालना पूण संजील कुडचडकरान गोमंतक पेपरा कडेन न्यूज पेपरा कडेन उलयतना सांगलां की आपल्या हांगच्यान कारवार गेलो कारवार देंवयलो आनी आपली बाय लायली आनी ताणें आपल्याक काही पेपराचेर सायन मारपाक लायली पूण आपणें तुका सांगलें की आपल्याक जो पर्यंत गोंयांत व्हरना आपूण खंयच सायन मारपाचो ना अशें ताणें सांगिल्लें आसा आनीक एक प्रॉपर्टीचेर ताणें मुद्दो मुखार हाडिल्लो आसा आनी ताका लागून हें सगळें प्रकरण जालां अशें ताणें सांगलें आसा पूण पुलीस जे आसात मडगांव पुलीस हे अजून पर्यंत कांय सांगपाक शकना सद्याक तिका 7 दिसाचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव करून आसा सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाव्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्ली घडणूक घडिल्ल्यान 3 कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केल्लो देखून सांगे वीज खात्याच्या कार्यालया भायर निशेध चालू आशिल्ल्या वेळार एक म्हत्वाची बसका जाली कर्मचाऱ्यांक निलंबन रद्द करपाचे यत्न जालो अशें आश्वासन कार्यकारी अभियंता उदय कुडलकरान दिलें जाल्यार चवकशी मजगतीं राज्यभरांतल्या लायनमॅनांनी आंदोलनाक आदार दिलो 3 जाण इनोसंट स्टाफ आमकां जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना वायट दिसलें कारण ते म्हाका मेवले म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगूंक लागलें की मेशू तुजेर आमकां एक इश्यू आसा आनी जेन्ना एक विस्वासान लोक फोन करता कारण खंय तरी लोकांचें पोट तें ताका सस्पेंड कर म्हणप हें इजिली आसता ताजी आखी फॅमिली ताजी डिपेंडंट आसता ताणें सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय हांव एईकूय सांगलां जेईकूय सांगलां आनी ईकूय सांगलां आनी ताजो कोण एससी आहा ताजे फोनार उलयला की ताणी ताका सांगलां एक एक्सप्लेनेशन दी की आपूण आसूना म्हणून आमी ते रिवोकेशन करता म्हणून सो हें जालें म्हणून म्हाका व्हडलो फायदो काय ना पूण कित्याक त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या जॉबाक परत येवचें तांकां एक न्याय मेळचो ह्या हितूंतलें आमी केल्लें त्या कारा पासून जे कितें करपाक जाय ते आमी सदांच करतले आय विल फॉलो इट अप बाय टुडे इवनिंग बाय मॅक्स टू मॅक्स टुमॉरो तें सस्पेन्शन रिवोक जावपाक जाय आनी तें जातलें हीन उतर दिना तुमच्या चॅनलाचेर आनी बायट दिल्ली आहा आनी हांव तांकां स्टाफाकूय सांगता की तांणी नेटान बरे रितीन काम करचें कारण ते आयज काम करता म्हणून आमकां लायट मेळटा आनी लायनमॅन जे आहात जे आमचे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच म्हाका कॉपरेटीव आहा म्हज्या वॉर्डान रातचे 3 4 ते येवपी तांकां लागून जरी आमी हांगा बसले एक दीस कांय प्रॉब्लम ना इन्स्पेक्शन केला पळय तेन्ना जेईन ते 3 जण स्टाफ प्रेझेंट आशिल्ले म्हणून नांवां दिल्लीं सो आतां जेन्ना आमी स्टाफा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी जी आमची पणजेच्यान टीम आयली इन्क्वायरी करपाक तांकां हे स्टाफांनी सारकें क्लियरिफाय केल्लें आसा की ते मॉर्निंग सेशनाक थिंगा आयल्ले आनी फर्दर मागीर ते नेक्स्ट कामां फर्दर दुसरे कामा खातीर ते भायर सरले स्टाफ सो तांकां रिवोक करतले सो आतां तेंचे आमी इमिडिएटली ताजे कडच्यान सगळ्या कडच्यान एक्सप्लेनेशन घेता इमिडिएटली आनी ते आयचे पणजे फॉरवर्ड करता बेज ऑन तेन्ना तांचें रिवोकेशन कॉन्ट्रॅक्टराक कितें घेवपाचें करपाचें आसा पळय तेच्या खातीर डिसिजन घेतलें आनी ताजे डिटेल इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर बी येवन ताजें स्टडी करतले ताजें नेग्लिजन्स कोणाचें पार्ट जालें कॉन्ट्रॅक्टराचो डिपार्टमेंटाचें कितें आसा तें सगळें करून मागीर तें फायनलायज जाता तर सांगपा म्हणल्यार सध्या सांग्यार एक इश्यू गाजत आसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो खंय तरी एक 4 जाणां कोणा करंट लागला आनी एकलो तितून एक्सपायर जालो आनी काल खंय तरी डिपार्टमेंटान ते कोण जेई कोण आसा तेंचेर खंय एक्शन घेतलें आसा तेजेर तुमचें कितें मत आसा पळय जे लोक काम करतात डिपार्टमेंटा खातीर काम करतात जे आमचे लायनमॅन जावं आनी बाकी जे लोक आसा प्रत्येकाची लायफ इम्पॉर्टंट आसा प्रत्येका घरात ते मनशाचेर कोण तरी डिपेंडंट आसता आनी ह्यो दुर्घटना जावपाक जायना तेजे बद्दल जी अकाउंटेबिलिटी आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय जी आसा ती तेका जबाबदारी धरची वास्को होळांत वाठारांतल्या नवतारा रेस्टॉरंट मामलेदारान सील केलें गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशा उपरांत ही कारवाय केली फुडलो आदेश मेळ्ळा मेरेन हे रेस्टॉरंट बंद आसतले अशें संबंदीत प्रशासनान स्पश्ट केलां हेडपी सुण्याच्या वाढपी समस्येची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेतली सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2024 निर्देशाच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयान जनहित याचिका नोंदयत सरकारा सयत वेगवेगळ्या यंत्रणांक नोटीस धाडल्या तशेंच सरकाराक अनुपालन अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात
कोलवा सेंट्रलची ड्रग्स तस्करी आणि हेर गुन्यांवकारी कारवायांचे केंद्र जावपाक लागला. हे परतून एक फावट उजवाडाक आयला. हालींच पुलिसांनी आंतरराज्य ड्रग्स तस्करीचो पर्दाफाश केल्लो. हे चौकशेंतल्यान ही सगळी कारवाय कोलवा बंदखणींतल्यान चलता अशें उक्ताडार आयिल्ले. इतल्यान ह्या बंदखणींतल्यो एक सहाय्यक जेलर रामनाथ गावडेन आपल्या घरात जीव सोंपयल्ल्यान बंदखण प्रशासनाच्या कार्यपद्दतीचेर जायते प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. यूपी विधानसभा वेंचणुकेत सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाकूच जैत मेळटले असो दावो मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी केलो. तशेंच सांताक्रूज मतदारसंघात बेगीनूच पक्षाचे कार्यालय सुरू करपाची घोषणा केली. जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान भाजपाचेर खर टिका केल्या. एका वेळार काँग्रेसीक टार्गेट करपी भाजपातूच आता फॅमिली राज चलता असो आरोप प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो पक्षाच्या वांगड्यांचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान दरेका मतदारसंघात प्रदेशाध्यक्ष तयार जाल्यात अशी टिका गिरीश केल्या. So I think Dr. Zaban, as a party and as a minister in Tiswadi Taluka. Okay, I am the only minister as far as Tiswadi Taluka is. So I said, let us open this office in Sunday. Let us help these people as well. सो असे म्हणटा की तुम्ही या फाटी सांताक्रूजच्यान लढताले कित्याक तुम्ही हेजे पयली म्हटला की बीजेपी टिकेट दितली म्हणून. As far as the candidate of Santa Cruz constituency is concerned, it will be decided by the party. Here I am here only to serve the party's interest. Is very clear. तुम्ही म्हणिल्ले ना हेजे पयली की या फाटी बीजेपीचे सीट येतले म्हणून सांगा सर. No, BJPचे सीट येतले and I am confident BJP seats will come here. See, if you go to see Talegaon earlier, BJP never won in Talegaon any time. It is once we joined basically BJP, that is how BJP basically came to power in Talegaon. Santa Cruz, whatever, until today, no BJP basically seat. So let us change that trend, no? Because I want BJP seat to come here in Talegaon. बीजेपी पार्टी म्हणून कोलॅप्स जाल्ली आसा. जेन्ना त्यांच्या अध्यक्षाक आमच्या ऑफिसा मुखार येवन बोबो मारपा पडटा, चीफ मिनिस्टराक आपल्या चलयेक धाडून थंय जेन्सी म्हणून उबी करपाक पडटा, आनीक एक आमदार आपलो मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या मतदारसंघाक वचोन लुडलूड करता, आनीक खंय कितें चलना म्हणजे बीजेपीचो कंप्लीट पक्षावयलो कंट्रोल गेल्लो आसा. एक टायमार ते काँग्रेसीक टार्गेट करताले आमचे परिवारवाद, फॅमिली राज. आज एंटायर बीजेपी फॅमिली राजान चलता आणि त्यांचो कंट्रोल खंय आसा काय ना. दामू हो फक्त पदापुरती उरलेलो आसा अशी चिन्ह दिसता. आणि प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक प्रदेशाध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हाका दिसता ह्या तालुक्याचो प्रदेशाध्यक्ष तेंगेलो बाबूश मोन्सेरात. सो बाबूश ऐकना म्हणटा, अध्यक्षाक बी केअर करना म्हणटा, कंट्रोलूच ना न्ही. बीजेपीची एक पार्टी म्हणून सिस्टम जी पयली पळोवपाक मेळटाली जेन्ना ते येयले तेन्ना पार्टी विथ अ डिफरन्स, ती पार्टीची सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा हें प्रूव करता. म्हणजे बीजेपीचो अध्यक्ष दामू नायक हेचो कंट्रोल ना आणि थंय तालुका वायज त्यांचे अध्यक्ष जाले अशें दिसता. आवाज गोंयचो बुलेटिनाक आज सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी